Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मडगांवच्या कोविड हॉस्पिटलाचेर भार घालू नाकात. उत्तर गोंयांतूय कोविड हॉस्पिटल करात म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. There is facility in Bambolim itself, in GMC itself. They're empty blocks. GMC on empty blocks asa. GMC is advisable according to it is. Some blocks can be treated as some get totally करून ते तसे treat करून they can be used for COVID hospital आणि सगळे बाकीचे असल्या कारणान फॅसिलिटी असल्या कारणान that is the right place. आणि आता न्यू स्पेशलिटीची बिल्डिंग बांधली आसा ती सामकी वेगळीच आसा at a distance. But the government has to take a call whether they are going to use the new speciality building काय existing hospitalan जे wards बंद आसा जे आदले मेडिसिन वॉर्ड्स आसा पळय हे वॉर्ड्स बंद आसा हे बंद ह्या वॉर्डांनी जर तुम्ही करू शकता जाल्यार थंय करपाचें दिसता. पण इट इज अ नीड आसा की मेडिसिनाक म्हणजे कोविडाक लागून एक हॉस्पिटल आसचें. आरोशी हेल्थ सेंटरांतल्या स्टाफाकूच कोरोना बादूंक लागला. सारकी वेवस्था ना म्हूण आवाज. आयज ओपीडी पळय आसा ही बॅल्कनीचेर जाता इन द प्रमायसीस ऑफ दीस मेकशिफ्ट हेल्थ सेंटर. आतां जेन्ना हांव भितर गेल्लो तांकां विचारपाक कित्याक वॉट आय गॉट टू नो दॅट 3 of the staff are positive. Now when I went inside in the health center, I was shocked to see that none of the staff, especially the COVID booth area which is in the balcony, none of them are using PPE kits. Nor this area is properly sanitized. And if you see the medical waste also is burned in open front, the right front of the premises of the health center. But today, if our frontline warriors are treated in such ruthless manner, then how can we even think of doing testing, or how can we even serve the people of Kasauli? Because this PHC is not only serving the people of Kasauli, but up to Benauli. So, हे आता सरकार कितें करपाक सोदता? मजगती ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन कोरोनाचो हॉटस्पॉट जावपाक लागला. थंय आनीक 5 जाणांक कोरोना बादला. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन सॅनिटायज केला. ओल्ड गोवा खोर्ले वाठारांत कोरोना केशी वाडल्यो. 63 एक्टीव केशी. वास्को आनी जुवारी नगरांतूय परत केशी वाडूंक लागल्यो. वास्को एक्टीव केसींचो आंकडो परत 380 वयर. जुवारी नगर कुट्टाय केशी वाडटा. थंय 325 केशी. पणजे आनी म्हापशाय केशी वाडटात. दोनूय सुवातेर 80 वयर केशी. कोरोनाचे केशींक लागून रावण वाठार सील केल्लो. दूदकारांचें लुकसाण सरकारान मदत करची म्हूण मागणी. मनशांक तुमी खाण दिल्यात पूण म्हाज्या धरांक जाग्यार पेंड ना काय ना अशें दूद काडून काडून वचून उडयलें वयल्यान पेंड ना तेंचे हाल जाले. गायी सामक्यो दोगावल्यो. आतां आमी कामधेनीच्यो गायी घेतलेल्यो आसा आनी त्या कामधेनीचो हप्ते आतां गायी त्यो सुकल्यो. आतां आमी हप्ते फारीक करचे कशे आनी आतां त्या गायींक दूद मेळपाचें ना. तेन्ना मी हप्ते फारीक करचे तेन्ना म्हाका हे पेपर दिवचो. मी बँकेन तरी दिता की बाबा म्हाजे कडेन गायी सुकलेल्यो आसा तेन्ना म्हाजे कडेन फारीक करूंक पयशे जायना. मी फुडें मी कितें करता तरी करता. तेन्ना हांव दिसाक 30-35 लिटर दूद वतून उडयलें की कित्याक लागून की हे लॉकडावन घातलां म्हणून. लॉकडावन घातल्या उपरांत भायर वचोन डेरीन वचोन गांवाना जालें तेन्ना आमकां हे असो लॉस जाले. आनी गांवान सुद्दां कोण एक दिसावड्याक वचपी डेली मजुरी करपी ताका सुद्दां हे प्रॉब्लेम जाला. हो चवथीचो सण आहा. काही 1-2 पयशे जोडटलो म्हटल्यार तें ना. सोसायटीन आतां एक लेटर मागला की एक बाबा लेटर दी तुजें एक दूद वतला तूं जाल्यार हे लेटर सुद्दां आमच्या कडेन कितेंच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.